योकार हांव संदीप पिळगांवकर. चलयेक पळय आयच्यो हेडलायन. गोंयांतल्या लॉकडावनाक पयल्या दिसा मेस्तुरास प्रतिसाद. कांय रस्त्यांचेर शुकशुकाट जाल्यार कांय कडेन बिनधास्त भोंवतात लोक. दोतोरा बरोबर विरोधी आमदार आनी सरकारांतले मंत्री म्हणटात वाडयात लॉकडावन. सरकारान सॅक्युरिटी दिली ना जाल्यार दिवचे नात वैजकी सेवा. जीएमसींतल्या रेजिडेन्शियल दोतोरांची शिटकावणी. पणजेच्या पाटो पुलाक 6 इंचाची वॅर. सायकलवाले पुला वयल्यान चलप्यांचो जीव धोक्यात. सरकारान दिवचे दुरुस्ती कडेन लक्ष. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कोरोनाचें दुसरें ल्हार धोकादायक थारपाक लागला. देखून जतनाय म्हणून सरकारान 4 दिसांचें लॉकडावन घातलां. ह्या लॉकडावनाक कांय कडेन बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. गोंयांत कोरोना संक्रमणाचो दर 50%चेर पावला. बुधवारा गोंयांत 3000 केसी पळयल्यो. लोक प्रोटोकॉल सांबाळटना अजून दिश्टी पडनात. मार्केटांनी गर्दी आसाच. सरकार म्हणटा लॉकडावन घालून कोविडाचेर आळाबंद हाडटले. पूण निर्बंध चालीक लायल्यात काय ना ते प्रशासकी पावंड्यार कोणूच तपासून पळयतना दिश्टी पडना. आता आमी आहा कांदोली फुटबॉल ग्राउंडाचेर, ज्या जाग्यार कलंगूटच्या सगळ्या होल कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर इवन भायले जर कोणी आसा जाल्यार तेंच्या खातीर एक वॅक्सिनेशन प्रोग्राम दवरलेलो आसा. आनी पंचायतीन दवरलेलो आसा, कलंगूट पंचायतीन. आनी तेका सपोर्ट सगळ्या पंचायतींनी केल्लो आसा. तसोच MLAन मायकल लोबो खूब जातीन आपूण हांगा हाजीर आसा ते पळोवपाक. तशेंच लायन्स क्लबांनी तांकां हेल्प बरो केल्लो आसा आनी तेय बी तेंचे बरोबर आसा. आतां वॅक्सिनेशन जवळ जवळ आतां सकाळ पासून आतां पर्यंत जवळ जवळ 170 डोस दिले आसतले. आतां पर्यंत जाल्या 170 अप जाल्या. लॉकडाऊन जाल्यार सारके लोक कशेय भोंवताय कितें आनी दुसरें हिंगा मास्क नासतना दिसतना हिंगा सकाळ फुडें हजारान लोक आसता पूण कोण विचारना. इवन पुलीस लोकीच विचारना. आतां आमगे तिणी येतना हांव बी लोकांक विचारता घाल मुद्दम घाल म्हूण सांगता. कळ्ळें तुका? पूण अशें जर मास्क घायलो जाल्यार कांय उपयोग ना. म्हण लॉकडावन जाता जाल्यार कंप्लीट लॉकडावन जावपाक जाय. लॉकडावन जाता जाल्यार कंप्लीट लॉकडावन जावपाक जाय अशें न्हू. हें जालें बुरो फेस्त. कळ्ळें तुका? कित्याक थोडे भर एक एक कडेन गर्दी अजून गर्दी जातली जाता. आतां तूं मार्केटां वच हेगेल्या प्रकाश जोडपाची गाड्या थंय कितलो लोक आहा पळय. म्हणटा रे लॉकडावन सारकी जालें ना. लॉकडावन बरोबर जालें ना. हें लॉकडावन सारकें जाल्यार आमगेली कोरोना व्हायरस कमी जातलो. आनी लॉकडावन बरोबर सारकें जालें जर जाय एक 7-8 दीस 15 दीस कमीत कमी 8 दिवस तरी सारकें जालें जाल्यार तर सारकें जावपाचें. नाजाल्यार कांय जावपा ना. केस वाडत रावतले. वाडत रावतले. त्यात आमगे कुंपळ्या मेले कितले. हय खूब जाण जाले. तो रक्त मेलो. मरत आसा ते. मरत आहा वाडत आहा. हेचे कंट्रोल ना. काय कंट्रोल ना. सरकारान जेन्ना पळय लॉकडावन इश्यू केला त्या लॉकडावना तर आमचो डिटेल्स जर चल जाय तो त्या लॉकडावना मिनिंगू ना. सो म्हाका दिसता की आमगेल्या सरकाराचे आमच्या लोकांचे व्हडली अशी लक्ष ना. जेन्ना हांव मोस्ट ऑफ द ग्रुपाचेर इनवॉल्व आहा आनी जेन्ना लोकांगेले हांवें सगळ्यांगेले
पळयलें की मोस्ट ऑफ द पीपल वे फ्रायटन अँड दे वे वरीड अबाउट द थिंग. एज ए मार्केट एसोसिएशन प्रेसिडेंट आय टूक ए डिसिजन की आमी सगळे एकठांय जायन मार्केट बंद करपाचें. एकठांय जायन, नो ग्रुप, नो पॉलिटिक्स, नो एसोसिएशन ओनली हेल्प. हांगा आयले जाल्यार आमी ताका सांगलें की आमी ब्रेस्तार दीस येतले, त्या प्रमाणे अपॉयंटमेंट घेतलो. आज ब्रेस्ताराक सगळीं गव्हर्मेंट ऑफिसर उक्तीं आसात आनी नेमकी हांगा आमी विथ सम कावन्सिलर आनी मार्केट एसोसिएशनाचे मेंबर्स आयिल्ले. इतलें आसतना ताजें तें ऑफिस बंद आनी हांव ताका जर फोन करत जाल्यार तो म्हणटा आमची फायल धाडल्या पणजे म्हणून. म्हणजे अननेसरी हो हॅरेसमेंट शॉपकिपरांक तो करता. कित्या खातीर आनी हाजे खातीर जे वयली ताजी ऑथॉरिटीज आसात तांणी हाजेर एक्शन घेवप गरजेची. मार्केट बंद दवरपाचें जाय, पूण बाकीच्या गोश्टी एसेन्शियल सर्विसीस जाय त्यो लोकां कडेन पावपा जाय अशेंय ताजें म्हणणें आसा. आनी ताजें आनी एक म्हणणें आशिल्लें की सरकारान अशें बंद करता आसतना ज्यो सगळ्यो पंचायतीस आसात, ज्यो म्युन्सिपालिटी तांचीच सुवातीन दिवपाचें, तांकां जाय तशें बंद करपाचें की सरकार एक SOP सांगता पूण ताजो फॉलोअप खंयच जायना. हाका पोलीस सगळे रस्त्यार रावता पळयता पूण ते तांचे पुरते तितलेंच काम करता. पूण दुसरी गोश्ट जर पळोवपाक गेलो न्ही जाल्यार जे पंचायत आसा, नगरपालिका आसा, इन्स्पेक्टर आसा, मार्केट इन्स्पेक्टर आसा, हे जावं काही वर्कर आसा, हेल्थ वर्कर, तांकां जे NGOs आसा तांकां सगळ्या कॉन्फिडन्सान घेवन बंद जावप. कित्याक आयज गोंयांत केसी दिसान दीस वाडत आसा आनी हाका एक CM जाल्यार पोलीस इतल्याच जबाबदार ना तर की गोंयांत बंद दवरचें अशें तांचें म्हणणें आसा. पूण जेन्ना SOP सरकार करता तो खंयच ताजी फॉलोअप जायना. पूण तो तेन्ना मार्केट असोसिएशन जावं बाकीची पंचायत, म्युन्सिपालिटी हांकांय कॉन्फिडन्सान घेवन अशें रोशन म्हणलां. गोवा 353 प्रॉड सावर्डेकर, कुडचडेच्यान. कितें रे? एसेन्शियल नाका तेंच्यांनी तुका बऱ्या भशेन बंद दवरल्यार स्वता जावन दवरले तांकां वालोर. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक, संदीप तुयेंकार, हिरू महाले, श्याम च्यारी, रमेश नायक रावत, प्रहर सावड्डेकार आणि कृष्णा नायक. आमकां सेक्युरिटी दियात नाजाल्यार आमी वैजकी सेवा दिवपाचे बंद करतले. GARD म्हटल्यार गोवा असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स हे गोमेकोचे दोतोरांच्या संघटनेन म्हटलां. जाल्यार गोंयांतले लॉकडावन आनीक कांय तेंपा खातीर वाडोवचे अशें कांय तज्ञ दोतोर सरकारांतले मंत्री आनी विरोधी आमदारूय मागपाक लागल्यात. गोवा असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स हे संघटनेन काडिल्ले पत्रकात ते म्हणटात, SGDH आसूं, ESI आसूं, फोंडेचें हॉस्पिटल वा जंय कोवीड उपचार केंद्रां उबारल्यात, जंय जंय आमकां धाडले थंय थंय आमी बरी सेवा दिली. पूण मुळात ऑक्सिजन, कोटी, मनीसबळ, मुळाव्या सुविधांचोच उणाव आशिल्ल्यान पेशंट आनी तांची फॅमिली दोतोरांचेर तिडक काडटात, धमक्यो दितात. देखून आमकां सुरक्षा जाय. 15 दिसांचे लॉकडावन वाडयात, तशें केल्यार कोरोनाची सांखळी तुटपाक मजत जातली अशें इंडियन मेडिकल असोसिएशनाच्या गोंय विभागान म्हटलां. ताका हेर दोतोरांनी तेंको दिला. पळयात चिखली कॉटेज हॉस्पिटलाचो दोतोर अनिल उमरसकार कितें सांगता तो. सर खंय तरी IMA दोतोरांनी एक रिक्वेस्ट केल्लो आहा की कन्सिडरींग द पॉझिटिव्हिटी रेट लॉकडावन एक्सटेंड करचो म्हणून. एज अ डॉक्टर तुमी कितें दिसता, शूड द लॉकडावन बी एक्सटेंडेड फॉर द सेक ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल? It will definitely help to curb down the transmission of the infection, provided people do follow it and the social distancing पाळून वागणूक दवरली जाता. 15 दीस वाडयले जाल्यार लॉकडावन द रेट कुड कम डावन. Definitely last year we had seen that our cases had come down when we had a long lockdown. So this time also why not? जाल्यार सरकारांतले मंत्री आनी विरोधांतल्या आमदाराकय लॉकडावन वाडोवपाची गरज दिसपाक लागल्या. पळयात सरकारांतलो मंत्री मायकल लोबो आनी प्रियोळचो आमदार सुदीन ढवळीकार कितें सांगपाक सोदतात ते. म्हाजो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आहा की हे 3 days प्रिवेंटीव मेजर्स जे घातलेले आहा आख्खे गोंयभर, सो कॉल्ड लॉकडावन, हेचेर आनीक स्ट्रिक्ट मेजर्स करपाची गरज आहा. आनी हे जो वायरस स्प्रेड जाता ती चेन तोडपा खातीर हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता की मांडे ओपन करचे न्हू, तेणें ते फुडें व्हरोन आनीक 3 दीस 4 दीस फुडें लॉकडावन हो प्रिवेंटीव मेजर्स घालचे आनी स्ट्रिकर प्रिवेंटीव मेजर्स घालचे. ओन्ली ग्रॉसरीज, सुपर मार्केट्स, आमचे जितके
फार्मासीज आहा, फार्मास्युटिकल कंपनीज आहा, तेजे भायर जितके पॅथॉलॉजी लॅब्स आहा आनी हॉस्पिटल्स आहा, धाकटी हॉस्पिटल आसूं ही सगळी ओपन करून बाकीचे सगळे बंद करचे. कोविड संसर्ग सबंद गोंयभर पावला आनी त्या खातीर म्हजो रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटाक आशिल्लो की 15 दिसांचो कडक लॉकडावन करचो म्हणून. पूण सरकाराचें अशें जाल्लें आसा, स्वता सांगे तत्वज्ञ आपण कोरडे पाशाण अशी परिस्थिती सरकाराची जाल्ली आसा. सरकार 144 कलम लागू करता आनी खुद्द मुख्यमंत्री साखळेक वचून 1000 लोकांक घेवन पुलाचें उद्घाटन करता आनी मागीर लॉकडावन जाहीर करता. म्हाका लक्षांत येना सरकाराक इम्पॉर्टन्स कितें. मनशाचें आयुश्य आर्थीक काय असले नाका आशिल्ले कार्यक्रम. कोविड संसर्ग पसरपा खातीर हे कार्यक्रम आसा हें कोणाकूय ल्हान भुरग्याक सुद्दां खबर आसता. आनी अशा परिस्थितींत आमी जर लॉकडावन करता आसत जाल्यार तो लॉकडावन सारको आसपाक जाय. ज्यो गोश्टी लॉकडावनांत सांगल्या तातूंत लॉकडावन हो कसलो काय जे काही धंद्याचेर कर्फ्यू लायला हें पळोवपाक जाय. लॉकडावन म्हणजे कितें. लॉकडावन म्हणजे एवरीथींग इज टू बी लॉकडावन. त्या लॉकडावनांतल्यान कितलेश्योच रेस्टॉरंट ओपन दवरले आनी थंय जरी 50 क्षमतेन ओपन दवरची अशें म्हटलें जाल्यार तें कशें जावंक शकता. जे लोक येता, ज्यो खुर्च्यो रेस्टॉरंटांत आसा त्यो चालूच आसतल्यो. दुसरी गजाल व्हेरी इम्पॉर्टंट इज मासळी मार्केट. मासळी मार्केट जर ओपन दवरलें जाल्यार कितें परिस्थिती जाता ती ताणें फोंडें येवनूच पळोवचें आनी खंय वचूंक जाय. तिसरी इम्पॉर्टंट गोश्ट धार्मीक स्थळां. पयलीं पसून हांव सांगता की धार्मीक स्थळां 10 मनशां वयर लोक आसपाक जायना आनी थंय काही बंधनां आसता धार्मीक स्थळार आनी हे बंधनां पाळून सगळ्यो गोश्टी करपाक जाय. त्यो कांय ना. त्यानंतर बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी अशें करून असो लोक सांगता म्हणून लॉकडावन सरकारान करप हें बरोबर काय कितें. जसो लॉकडावन माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक, कळंगूटच्यान संदीप कामोलकार आनी वास्कोच्यान हिरू महाली. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नवो पाटो पूल 2011 बांदिल्लो. अजुनूय तो लोकांचो भार पेलता. पूण ह्या पुलार सुमार 6 इंचाची वेर गेल्या. भितरल्यान पयल्यार पुला पोंदचें उदकूय दिसता. सरकारान ह्या पुलाचेर नदर घालपाची गरज आसा. हांव पणजेच्या पाटो ब्रिजाचेर आहा. न्यू पाटो ब्रिजार सद्या आसा. हो पाटो ब्रीज फावंडेशन घातलेलें 2004. तो हे जालो कंप्लीट जालो 2011. 2011 हेचें इनॉग्रेशन केल्लें. पूण आतां सद्या एका 9 वर्सां जालीं. शेवटेन ओल्ड 40 टायपचो ओल्ड पाटो ब्रीज आहा. ते पाटो ब्रिजा वयल्यान लोकांक हेका ट्रॅफिकाक खूब कंजेशन जाता म्हणून तेंच्यानी हो नेवो ब्रीज बांदलो. तो नेवो ब्रीज आतां पळयतलो जाल्यार मदीं एक पळय सद्या हो लेंथ आहा 200 मिटर आनी वायड आहा 12 मिटर. मदीं तो पळयत 2 इंचाची क्रॅक येयल्ली आहा. वयरसून तुका त्या साठी ताका सांगून मातसो गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष घालचें. हांव श्याम च्यारी 365 खातीर. गोंयांत कोरोना पॉझिटिव्हांचो दर 50% पाविल्ल्यान हुस्को वाडला. सरकारान 4 दिसाचें लॉकडावन लागू केलां. पूण पयल्याच दिसा मडगांव पिपळकट्टो मार्केटात आनी सांताक्रूज मार्केटात लोकांची गर्दी केल्याचें दिसून आयलें. लॉकडावन आसूनय लोक सांताक्रूज मार्केटात बिनधास्त भोंवतना दिश्टी पडले. हुस्को निर्माण करपी ही परिस्थिती पळोवन थळावो आमदार टोनी फर्नांडिसान लोकांक घरात रावपाची विनवणी केली. पळयात. पयर आमची सीएमा कडेन बीसी जाली सगळ्या एमएलएची. तेन्ना आमची सजेशनां आमी सीएमाक सांगली आनी हांव सगळे पार्टी लिडर्सा कडेन डॉक्टर प्रमोद सावंत सीएमा कडेनूय उलयलें. म्हाजी सजेशनां ताका सगळ्यांक ब्रीफ केल्लें.
पूण अशें शेवटी इतल्यो केसी आयज जाता थिंगा आयज इतलो लोड पडला GMCन बेड्सान खूब त्रास जाता सगळेच वाटेन आनी दोतोर आनी नर्सी आनी डावन स्टाफ काम करता ते पळोवन खरेंच चुचुरे दिसता कित्याक राती देखून हांव 113 वॉर्डान आहलो पेशंट घेवन गेलो हिंगा पळोवपाक जायना वाट ना ह्याच खातीर हांव म्हणटा कितें हे आयज आमची काल मिटींग जाली डेप्युटी कलेक्टरा कडेन डेप्युटी कलेक्टरान आमकां सगळें ब्रीफ केलें आनी म्हाज्याच सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन सुमार 230 केसी आहा आनी आमी थारायलां कितें खंयसर मायक्रो कंटेमिनेंट झोन करपाचें पळय ते आयज फाल्यां जातलें पूण हाचेर जरी तर पळोवंक गेलें जाय तूं आयज आमी हे लॉकडावन केलां सरकारान सगळें आयकल्या प्रमाणे हे कंट्रोला भायर वयता म्हणून लॉकडावन केलां पूण म्हाका अशें दिसता कित्याक बाजारान हांवें पळयलां आतां की एक दीस देखून लोकांच्यान भितर बसपाक जायना सगळेच सरकार कोत्तलो म्हणून सरकाराचेरूय रावपाक जायना हे आयज जरी तर आमचो कॉन्टॅक्टूच ना जाल्यार हो व्हायरस काट करपाक जाता आनी हाचेर कितें उलोवपाचें आहा आयज जरी तर लोक जरी तर सोजमना तिका मेडिकलान वचत जाल्यार पळोवपाक जायना आयज लोकांच्या हातीन आहा लोक जरी तर भितर रावलो जायत जाल्यार हे कमी जावंक शकता आयज पळय ESI हॉस्पिटल मारगांव फूल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मारगांव फूल GMC ओवरलोडेड मनशाचेर सारको वाटेक देखून पेशंट घातलेले आहा तशेंच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा सगळीं फूल जाली प्रायवेट हॉस्पिटल एक बेड मेळना सगळीं फूल जाली आयज परिस्थिती येयली आमच्या मागता गोंयच्या भाव भयणां थंय सगळ्यांनी एकठांय जावन आमी सरकार जेन्ना ह्यो कितें बंदी घालता तेजेर आमी पालन करपाक जाय मडगांवां कोरोना संक्रमणाचो दर सगळ्यांत चड आसा मडगांवां कोरोनाचे 1974 दुयेंती आसात बिरेस्तारा घातिल्ल्या लॉकडावनांत बाजार बंद दवरपाक सांगिल्लो तसो आदेशय काडिल्लो अशें आसूनय पिपळकट्टो वाठारांत सकाळचो बाजार भरलोच आनी अपेक्षे प्रमाण लोकांची गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी पळयात कांय खिणचित्रां लॉकडावन आसूनय फोंड्याचो अप्पर बाजार आनी नुस्त्या मार्केटांत सदचे भाशेन गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी कल नुस्तें हाडटा तूं गांवठी हां सकाळच्यान तुका कितें गिरायक जालें जालें 2-3 हजार जालां 2-3 हजार लोक वळखीचे व्हरताले गांवठी म्हणून तेच आयले येता गिरायकाक तशें गिरायक ना गिरायक कोण सदी गिरायक करतालो तशें आज जाला तुका ना जावना सदी जाता आनी लोक येवप तुजे कडेन कमी आसा काय चड आसा आमचे कडेन चड आसता आज कमी आयज कमी आज आमार पडटा नुस्त्याक तुज्या ना सदी दिना आंगार पडलें म्हणजे काय एक दीस जोडटा एक दीस जोडिना सदी सारकें मेळटा अशें आसता गोवा 365 खातीर पणजीच्यान विल्यम रॉड्रिग्स आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार शिवोली हणजूण आनी काणकोणचो काणका बांद मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर जाल्यात उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान वाडट्या कोविड-19 महामारीचे फाटभुंयेर ही घोशणा केल्या हांगाचे परिस्थितीचेर नदर दवरपा खातीर रॅपीड रिस्पॉन्स टीमूय नेमल्या परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो सोमारच्यान वास्को चिखलेचे चिखली कॉटेज हॉस्पिटल कोविड उपचारा खातीर हॉस्पिटल जावन रावतले
वॅक्सिनाची मोहीम बायणाच्या रवींद्र भवनात व्हरतले. कोविड महामारीचे स्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर पुलीस प्रशासन दोतोर आनी थळावो आमदार हांची एक बसका जाली. पयलें ल्हार वास्कोच्यानूच सुरू जाल्लें. हे खेपे तशें जाल्लें ना, पूण हांगाय चिंता करपा सारक्यो केसी वेगान वाडत आसात. 500 परस चड लोक दिसपट्टे चाचणे खातीर हांगा येतात. We were thinking of converting it into a exclusive COVID hospital. So director had already given us the due directions and preparations were being carrying out on these days. Now the time has come to convert it into a COVID hospital from Monday. So we will do it, and we are going to shift the vaccination, which is going on right now for 45 and above age group, to Ravindra Bhavan. Quite tough to say, so to say, frankly, actually, because our first testing line is big. 400 to 500 people line up for the swab testing, wherein antigen and RT-PCR tests are done. Nearly 50% of them come positive. 400 जाल्यार 200 positive जाता, 500 250 positive येता. And of course we give them due treatment, and those who are asymptomatic आपली वखदां घेवन घरा वता. पूण तांचे सिपेर अशें आसा की जे वसन जाता घरा कडेन, तांचो ऑक्सिजन सॅच्युरेशन देंवता, ते सांजचे मागीर ऑर किंवा द प्रिवियस हू आर पॉझिटिव्ह दे लँड अप इन द कॅज्युअलिटी. नाव कॅज्युअलिटी इज अ जनरल कॅज्युअलिटी. इट गेट्स फ्लडड विथ दीस पीपल ऑल्सो हू आर पॉझिटिव्ह, एंड एट अ टायम 5-6 लोक भितर ऑक्सिजनाचेर आसता. सो ऑफकोर्स दे आर ऑन ऑक्सिजन, दे जनरेट लॉट ऑफ एरोसोल्स and droplets, and now also doctors are also, of course they are taking due care, but they are at the risk, because we have to wait for a long time for the ambulance to come, the dedicated COVID ambulance to ferry them to either GMC or South Goa District Hospital. So the delay in transporting is also become a big problem for Chikali. The meeting was to discuss the situation of the COVID in Mormugao Taluka. So basically जे local representatives आसा, that is MLAs जे आसा तांकां पयले, आनी आमचे डॉक्टर्स आनी पुलीस आशिल्ले. सो बेसिकली टू डिस्कस द सिच्युएशन, प्रेजेंट सिच्युएशन, आनी कितें चेंजीस जाय ते डिस्कस करपा खातीर मिटींग आशिल्ली. प्रायवेट एम्बुलन्सीस आतां ज्यो कितें MLAन सजेशन्स दिल्ल्यो, 1-2-3 हें दिल्ल्यो, सो त्यो जाता जाल्यार त्यो रोपीन करून वी वील ट्राय टू प्रोवायड इट टू द चिकलिम हॉस्पिटल, सो दॅट थंय जर कितें कोणूय अचानक जर डावन जालो जाल्यार ताका खंय एडमीट करचो पडलो जाल्यार दॅट वील बी युजफूल ओवर देर. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. 29 एप्रिला सावन ते 1 मे मेरेन दर्यादेगांचेर व्हडली ल्हारां उसळटाना दिश्टी पडटली, हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. देखून नुस्तें मारपा खातीर दर्यांत वचप्यांनी सादूरतायेन वचचे अशी शिटकावणी दिल्या. दक्षिण आणि उत्तर गोंयांतल्या कांय वाठारांनी जोगलायत आनी गडगड घालत पावस शिंवरतलो. शुक्रारा गोंयांत चडाचड 35 जाल्यार उण्यांत उण्या 27 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. हवामान खात्याच्या आदारान गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. कोरोनाचो काळ कठीण काळ घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.